माझे नाव सुवर्णा साळगावकर. हे उदकाक लागून आमकां खूब प्रॉब्लेम जाता. कित्याक सांगते उदकूच पचके येता, ती चावेक लागून प्रॉब्लेम आनी कितें आदन वतले आनी कितें जाले करतले जाल्यार प्रॉब्लेम जाता. ते आमकां पिवपाक सुद्दां बरें लागना. कितें सांग चाव जर अशी गेली आमकां कितें लूज मोशन कोणाक जाय, कोणाक आनी कितें जाय, कोणाक जोर येत असले उदक आमी पिवपाचे. आमकां असले उदक नाका. आमी आतां कितें करतली पयसर 8 दीस 15 दीस पळयतली आनी आमी डिपार्टमेंटान वयतली, कंप्लेंट करतली डिपार्टमेंटान. ते वयतली कळशे घेवन वयतली डिपार्टमेंटान आनी तांकां सांगतली हे तुमीच उदक घेवन पळया, हे कशें लागता, बरें लागता तुमकां कशें खारड लागता, हे तुमी पिवू शकता. आमी तर पिवू शकना, तुमी पिवू शकता जाल्यार तुमी पळया हे कशें कितें ते. पाणी हाडून दिलें आमकां चान्स आसा खंयच ना. आमकां ती सोय करूंक ना न्हू, बांयची बी सोय करूंक ना. करता करता म्हणून सांगलें ते उदक गटार बांधता म्हणलं तर अजूनही ना. खंय कोण काय करता. आमकां तर बरें फ्रेश उदक जाय. आमकां शीत सुद्दां बरें लागना. शीत रांदता तें सुद्दां बरें लागना. आमी थंय घेतली कळशे घेवन, कशी ना कशी येतली कळशे घेवन आनी तुमकां दाखयतले बाय हे उदक बाय पळया तुमी पिवन. तुमी की कसले उदक पितात आनी आमी कसले उदक पिता. आमकां खारड उदक कित्याक, कितें तरी बरें सोडूकूच जाय न्हू उदक. बील बरें घेतात. शीत रांदता तें बरें लागना. पचपचीत लागता, पडटा. सांजेक उरना, सकाळी रांदलेलें च्या बरी लागना. भुरगीं इस्कॉलान बोटार भरून व्हरता, आई पाणी बरें लागना म्हणटात पिवंक. पचपचीत पाणी म्हणटात. आनी फाटल्या दिसांनी आमी गेल्ली म्हणजे आतां जाले 2-4-5 महिने डिपार्टमेंटान गेल्ली उलोवपाक. कित्याक सांग आमकां बिलाक लागून प्रॉब्लेम जाता. बील कंटिन्यू महिन्याच्या म्हयन्या येवंक जाय. ते आमकां 2-3 महिने कंटिन्यू महिन्याच्या म्हयन्या बिल येयला. आता 4 महिने जाले बिलूच आमी बाबा खंय कामाक ना, धंद्याक ना, कित्याक एक बरोबर बिल आमकां भरपाक जायना न्ही. तशें आमची पोसूच ना न्हू, तशें जॉबूय ना की एक बरोबर सगळं इतको पयसो लागीं करता आनी तेतून घालतले. तशें जावं शकना न्हू. महिन्याच्या म्हयन्या बिल दिवकूच जाय. नाव कालिंदी पांडुरंग साळगावकर. आमकां हे उदक असले येता तोंडान घेतल्या पचपचीत. च्या घेवनच जेवण जेवनच ते कशें म्हणून ह्या करूचे. ही जाणटी मनशां आमकां उब्या रावंक शकती ना. ते कशें काय म्हणून हे पाणी उदीक पिवपाचे. आनी पिल्लं घेतलं जाल्यार घोट मारूं नजो. आनी ह्या उदकान आमी कशी वावराची आनी कशें काडची. एक तर जाणटी मनशां कितें करूचें सांग. आमकां कितें जालें जाल्यार कोण पळयतलो. कोण पळोवपी ना, दिवपी ना, घेवपी ना. आनी आमकां येवन डिपार्टमेंटानसून येवन नळाचें उदक पळोवचें आनी आमकां ह्या उदकाचो काय तो आमचो पडलो लावपाचो. हे उदक खंयचे पचपचीत येता, ते मानचे वेले येता काय आनीक खंयचे येता ते आमी काय नकळो. आमकां चानेलचें उदक ते उदक बरें आसलें ते आमकां उदक दियात.